सगळ्यांक खबर आसा न्हू इलेक्शन पावसाचे दीस येयले काय बेडकार पोंच्यान वयर सरता आनी अळमेचो सिजन स्टार्ट जाता तशें इलेक्शनाक 6 म्हयने आहा म्हटल्यार वास्कोन दाजी सिजन स्टार्ट जाता आनी तो आपल्या बाल्कनीन जो बायट बी दिवपाक बाल्कनीन येता पळय तो बाल्कनींतल्यान सकयल देंवता आनी कॅम्पेन स्टार्ट करता. तेची एक वायट संवय पयलींच्यानूच वायट संवय की तो BJPचे नांवाचेर कॅम्पेन करता म्हणजे फाटल्या 2017 सुद्दां तेणी सेम केलें पर्रीकराचें नांव घेवन तेणी आपलें कॅम्पेन सुरू केलें आनी आयजूय तो सेम करता. म्हाका पार्टीचे मेंबर म्हणून हांव ताका विचारपाक सोदता की तो ऑन वॉट बेजीस पार्टी तिकेट क्लेम करता कारण जितले मेरेन म्हाका खबर आहा पार्टीचो आनी ताचो आजून पर्यंत तरी कांयच संबंद ना. ही इज नॉट इवन अ मेंबर ऑफ द पार्टी. तेणी 2017 जेन्ना तो आमच्या पार्टीन दिल्लेल्या कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट वचून तेणी काम केलां तेन्नाच तो पार्टीनसून भायर सरला आनी तेच्या पार्टी कडेन कांयच रिलेशन ना. तेणी तेचें एवरी काम आमच्या पार्टीच्या अगेन्स्टूच केल्लेलें आसा. आतां तो पार्टी 3.5 वर्सांनी म्हणजे अशें दिसून येता की तेचो जेन्ना स्वार्थ साधना तेन्ना तो पार्टी सोडून वयता आनी जेन्ना ताका आतां जेन्ना इलेक्शन लागीं येयल्या ते पार्टीची तिकेट तेणी एक्चुली न्हू ते पार्टी कडेन परत तिकेटीची भीक मागपाचें सोडून दिवपाचें कित्याक पार्टी आसा न्हू ती आपल्या कार्यकर्त्यांचे बळाचेर वयर सरलेली पार्टी आसा आनी कार्यकर्त्यांक हांगासर खूब इम्पॉर्टन्स आसा. कोण तरी रँडम मनीस येतलो आनी पार्टीची तिकेट क्लेम करतलो दॅट डजंट मेक एनी सेन्स. तेणी डेव्हलपमेंटाचेर बी उलोवपाचें ना. डेव्हलपमेंट तेणी आपल्या वास्को वॉर्डान पयलीं डेव्हलपमेंट करपाक जाय. तेणी आपल्या वास्कोचो वॉर्ड सोडून तो खंयच्या दुसऱ्या वॉर्डान तेची रिचूच ना. तेणी केन्ना कांय करूंकूच ना. इनफॅक्ट तेणी आपल्या वॉर्डान कांय करूंक ना. तेच्या वॉर्डांतले जे गार्डन आसा ते आमकां हे करचें पडटा थ्रू म्युनिसिपालिटी आमी तेचे हें घातलां प्रपोजल घालपाक सोदता की ते डेव्हलप करपाचें म्हणून. कित्याक लास्ट 15 वर्सां तो तेचो कावन्सिलर आसलो तेणी आपल्या वॉर्डाचें कांय डेव्हलपमेंट करूंक ना. तें आमकां करपाक जो मनीस आपल्या वॉर्डाचें डेव्हलपमेंट करना तो वास्कोच्या डेव्हलपमेंटाचें कितें म्हणून उरता. त्या इलेक्शनाक आमी वास्को भारतीय जनता पार्टीची महिला मंडळ युवा मोर्चा आनी आमचें मंडळ आमी सगळीं जाण आमच्या वास्कोचे आमदार काल्लूस सर हेंच्या फाटल्यान ठामपणे उबी रावतली आनी तिसऱ्यांदा ताका निवडून हाडून वास्कोन हॅट्रीक करतली. हितून कांयच दुबाव ना. दाजी स्वप्नांतले दुनियेन खंय तरी तो फिरता अशें म्हाका दिसता. ही BJP आमची नॅशनल पार्टी आसा आनी कोणी हेरो घेरो जाय तेन्ना येतलो आनी आपल्याक तिकेट मागतलो विदावट एनी परफॉर्मन्स हें केन्ना जावंक शकना. एक लिडरशीप क्वॉलिटी म्हणटा ती मनशा कडेन आसपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आमच्या आमदाराची वास्को आमदाराची कालूस आमदाराची तुमी लिडरशीप क्वॉलिटी पळया. आयज तेणी 9 कावन्सिलर आपल्या निवडून हाडले. सादे रितीन न्हू 50% वोट शेअर घेवन निवडून हाडले. 100रांतली 50 मतां जी आहा पळय ते आमचे कॅन्डिडेटांक पडला आनी उरलेली 50 मतां उरलेली 5-6 कॅन्डिडेट कोण बसलेले पळय तांकां डिवायड जावन गेल्ली आसा. हे कॅन्डिडेटां मदीं 7-8 कॅन्डिडेट आमच्या दाजी सरकारान सुद्दां पॅनल डिक्लेअर केल्ले. तेजे खंय तरी 3रे-4थे पोजिशनाचेर कॅन्डिडेट उरले. सो लोकांनी ऑलरेडी कौल जो आहा तो आमच्या वास्कोच्या आमदाराक दिल्लो आसा. आमकां परत वास्कोकारांक सांगपाची गरज ना. ताका गरज पडटा सांगपाक. ही लिडरशीप क्वॉलिटी आसा जी तेणी आपले युवा कार्यकर्ते आमचे भारतीय जनता पार्टीचे श्रद्धा महाले आसूं BCP जाले आयज तशेंच अमय चोपडेकर हांकां निवडून हाडला. महिला आमची देविता जी आयज कालूच आमची अध्यक्ष जाला वास्को महिला मोर्चाची तांकां निवडून हाडले. म्हाज्या आसले कार्यकर्त्याक तो निवडून दुसऱ्या वार्डांतल्यान निवडून हाडटा. ही क्षमता ही कॅपेसिटी ही कॅपेबिलिटी आसा आमच्या आमदाराची ही दाजी सरकारा कडेन ना आनी वास्कोकार ताका सारकें वळखता. कोवीड टायम तुमी उगडास करा. कोवीड टायमाचेर वर्स 1.5 वर्स तेजें ऑफिस बंद आसलेलें. तो आनी कितें उलयतलो लिडरशिपाचें आनी कॅपेसिटी आनी कॅपेबिलिटीचेर. ही लिडरशीप क्वॉलिटी आमच्या आमदारा कडेन आहा म्हणून कोवीड टायमाचेर तेणी इतकें बरें काम केलें. तुमकां खबर आसा जेन्ना लॉकडावन जाल्लें दुकानां सगळीं बंद आसलेलीं ऑनलायन एप्लिकेशनां घालचें पडटलें. खंयचें ऑफिस ओपन आसलेलें हे दाजी सरकाराचें ऑफिस वर्सभर बंद आसलेलें. हे आमचे ऑनलायन एप्लिकेशनां आमच्या ऑफिसांतल्यान आमी काडल्या लोकांक आमी तेंची परमिशनां काडून दिल्लीं आसा. ही लिडरशीप क्वॉलिटी आसता आमदाराची. आमी मिस टँकर यूज करून आमचे सगळे रस्ते सॅनिटायज केले. सगळ्यो बिल्डिंग 2दा सॅनिटायज केल्यो. सगळीं घरां प्रत्येक वार्डांतली आमी सॅनिटायज केली. ना ते जाग्यार लोकांक आमी थोडे कितें हेल्प करूंक शकता पळय ते आमी हेल्प केले. एक इम्पॉर्टंट वस्तू आमच्या आमदारान केली तुमकां उडा आसतली जेन्ना कोवीड डेथ जाताली आनी आमचे लेबरांक ते लेबर चार्ज करताले पयशे हर्समॅन चार्ज करताले पयशे 15-15 हजार रुपया तेन्ना 20,000 रुपया तेन्ना लोकांक खर्च करचे पडटाले. हे सगळे आमच्या आमदारान आपूण स्वता बेर केले.
हे सगळे लेबर तो आपूण दितालो, तांकां ते PPE किट आपूण दितालो, ती हर्सपॅनाचे पयशे तो आपूण फारीक करतालो, अशी त्यांनी लोकांक तेजी मदत केल्ली आहे कोविड टायमाचेर. आनी हे सगळे लोकांनी पळयलां म्हणून आयज आमचे नो कॅन्डिडेट खंय तरी जिखला. आनी ही लिडरशीप क्वॉलिटी आहा पळय न्हू ती आमच्या आमदारा कडेन आहा, ताजी सरकारा कडेन ना.